ना की नोटीस बिटीस काय ना हांव म्हाका जर तुवें इतलेंच सांगलेलें की मामलेदाराक फोन मार ताबडतोब मारपाक बाबा ते त्यादिसा असो प्रसंग येयलो की सांग कितें करून कितें नाका तुम्ही मातशें बिजी आसले तुम्ही म्हाका फोन करून सांगला आपण मागीर फोन करता तुम्ही कॅबिनेट करतले म्हणून कितलीशीं वर्सां जाली बाबा म्हणून तुमकां आमी आतां फाटल्या दिसांनी सांगतालो उलोवया ह्या विशयाचेर हे हो टॉप प्रायोरिटीचो विशय आसलो तुमकां न्ही आनी अशे दोन विशय सगळे सत्तरी बरो आसा बाबा अशें केन्नाच जावन दिवं नाका कितें हा ते तुम्ही म्हणजे अशें तुम्ही गव्हर्मेंटाक सांगा विचार करून करा म्हणून तांकां तुमकां सांगल्या शिवाय कितें करूं नाका म्हणून अशें सांगा तांकां अरे बाबा कोण आयल्लो म्हाजे कडेन पळय ताका घेवन हांव अभिषेक येयल्लो हांव धाडलो ताका जाणां सांगलें आमकां तरी बाबा सांग बाबाला कितें तुमचें म्हणणें कितें सांग आगो हांव करता भियो नाका हांव करता वाट काडटा हांव बांदून दिता ते रडो नाका ना हांव करून दिता हांवें बीडी मोठेक सांगला सध्या तांकां खंयचोय बंगलो दोनी घेया आनी तांकां शिफ्ट करा ताबडतोब सगळे पेमेंट तुमचे म्हणणें की सांग कितें आशिल्लें तुमचें दोन घरां खंयचीय घरां तुमी सिलेक्ट करा होंडा हांव तुमकां शिफ्ट सध्या करता मागीर हांव बांदून दिता तुमकां कळ्ळें न्ही भाड्या बी हांव भरता सगळें कितें तुमी पयशे मोडपाचे ना हांगा रावपाचें ना हांगा तू रावू शकना ह्या परिस्थितीत सामान बी सगळे काढूंक लायता हे भुरगे बी सगळे आनी सपोर्ट करपाक गव्हर्मेंटाक भरपूर वेळ वयता हांव गव्हर्मेंटाचे उलयत ना न्ही हांवें बीडी मोटेक सांगला इवन प्रायवेटली हांगा तुका जर गावता 20 पॉयंट प्रोग्रामान म्हाका जर हांव तुका होंडाच रिहॅबिलिटेट करता म्हणून सांगना जर म्हाका पोडाशे 20 पॉयंट प्रोग्रामान तर प्रायोरिटीचेर हांव थंय 2 प्लॉट अलॉट करू शकता तुमकां आनी घर बांदून दिवं शकता आयक गो पूण कित्याक तुमकां कोण खरें तें सांगना आतां तो WRDचो लँड असल्या कारणान म्हाका बी खबर ना हांवें जेन्ना पेपर वाचले म्हाका हांवें एका सांगलें की हांव येता तांकां फक्त शिफ्ट ताबडतोब करा कळ्ळें न्ही तुम्ही भियो नाका तुम्ही कमीत कमी 500 मिटर्स दिवपाची जर तुम्ही जर आगो हांव कितें आहा तें मॅक्झिमम तुका करून दिता पूण पयलीं शिफ्ट कर हांगाच्यान अशें रावन कशें जातलें कितले दीस तुमी हांगा रावतले तांकां ते अरेंजमेंट करून दिया तो शिफ्ट करता प्रॉब्लेम म्हाका फक्त सामान खंय दवरूं तोच म्हाजें टेन्शन अरे आनी एक घे न्हू रे जागो तुका घेवंक शकना हांगा वाळपय बी कितले आहा न्हू रे ताका वाळपय शिफ्ट कर कितें हा प्रॉब्लेम होंडाच शिफ्ट करूंक जाय समाजाचो लोक आसा शहरान रावपी लोक न्हू बाबा आमकां कळटा म्हाका तुजें सगळें पडटा बरोबर आतां सोल्युशन काडूंक जाय हांव आयला हांगा तुका सांगपाक की म्हाज्या कॉस्टार हांव सगळें करून दिता म्हाका आनी काय फरक पडना खबर आसा हेचे पयलीं केला सांगले न्ही आतां करा न्ही तुमी सर आमकां कांय नाका सर बंगले बीन सर आमकां जर आयक गो म्हाजें आयक तुका खरें उलोवंक जाय जायते लोक येतले जायते गोष्टी सांगतले जायते लोक येतले पत्रकारा म्हणून जायते लोक येतले सांगतले एका सोल्युशन जाय एका सोल्युशन ते खरें उलोवन सोल्युशन जाय हांव ह्या सरकारान मंत्री हा हांव कितें करूंक जाय म्हाज्या पावरान तुज्या खातीर करतलो तुमच्या फॅमिली खातीर करतलो आनी तें म्हाज्या पर्सनल लेवलार जें कितें जाता एक्चुअली ते दीस येयल्ले ऑर्डर घेवन तेंच्यान 2 दीस अवधी दिली ना तरी हे जातालें आमकां सुद्दां एक ना हांव तेजी आनी कोणाक तरी कामाक लाय नाल्यार रंजिताक नाल्यार कोणाक सांग हे सगळे डिस्मेंटल करून सारखे सामान खंय स्टोर करून दवरा म्हणून तेजो वापर ते करू शकता सर आमचे लोन सुद्धा आसा सगळे लोन आसा तेकडे कर्जाचे लोन आम्ही हे केले 15 लाखाचे घर असले नळ्या करायचे तुझे पैसे दिवपाचे आसा त्याचे 50,000 नळ्या करायचे लोन कितल्या 1 लाख अबाव आसा हांव दिता चल तुमच्या फॅमिलीचे तुमचे सांगाले लोन कितें आहा तुजें आयक गो म्हाका 3 दीस दी तुका लोन आयक एक करून प्रत्येकाक 1 लाख सध्या लोन भरपाक हांव दिता सोमारा म्हाका येवन मेळा सोमारा एकटो कोण तरी तुमच्या समाजाचो येतलो सोमारा सकाळी 1 लाख तुका 1 लाख तुमी दोगूय म्हाका येवन मेळा 1 लाख हांव तुमकां दिता बाकी सगळें कितें आहा तें फायनान्शियल हांव सॉर्ट आउट करता चला कळ्ळें तुका कळ्ळें चलो ताका शिकोवन दे पास तरी जावन दे गो 12वी